Yummy, ektai sahuya, Sokliyami, laki soria, Dunya devat bakanuya, Onodam so takasoya, Tarona tu sorop dunia, Jivita tu soru dunia, Amkam burkan tu wartakoy, tu caracang korun pavoy, Tarona tu korop dunia, Jivita tu soru dunia, Amkam burkan tu wartakoy, tu caracang korun pavoy. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान मिसाची मांडाबोड सांबाळटा लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD हातून रावतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक म्हणून आमी तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज योहान मिस्किता आपल्या जल्माचो दीस समरुमता ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून बरे तरेन ताका सांबाळून आपले तेणे जिवितान हे सांवड्यो म्हूण ताका मागुया. आयच्या दिसा सायबिणीची भेट ही पुरी जातली. आसोय दोंगरी एंथनी कार्वालो, दाबोली कॉपेलबार्ड, सिमाव झेवियर कार्दोसो, आल्तो दाबोली दोमिनोस सायड फ्रांसीस गॉमिस आनी फोंडवे एनी फेर्नांडीस हेही आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. सायबीण माईचो आशिर्वाद तांचेर पडून बरे तरेन तांकां सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, सोम्याची पाटलावदारां आनी सांगाती यात्रेकारां कोशी भावार्थाचे पयन करतना आमचे मुखार तरेतरेची आव्हानां, आडखोल्यो, संकश्ट प्रश्न उबे जातात. असल्या वेळार देवान आमकां सांडल्यांत अशें आमकां दिसता. सर्वेस्पर देव आपली भक्ती करतल्यां बरोबर चलता आनी थीरपणान जियेतल्यांक तो आशिर्वादान भरता म्हूण आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. सर्वेस्पराच्या वाटांनी सदांच चलूंक आनी शेवट पर्यान थीरपण सांबाळून सासणाचें जिवीत सोडूंक तयार जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान विस्वासान मागुया. आयज पवित्र सभा विश्व गरिबांचो दीस मनयता. आमचे सांगाती चलतले यात्रेंत आमकां जायते भाशेचे सांगाती मेळटात. गरीब, गिरेस्त, जाणटी नेणटी, जाणार नेणार आदी. ह्या सगळ्या सांगाती चलतल्या यात्रेकारांक सभे मोगाचे आनी इश्टागतीचे संबोध सांबाळूंक आनी अदीक करून गरिबां आनी समाजाचे देगेर आसलोल्या सभे सोम्याचो रुपकार पळोवन तांचेर रडणे आनी विलाप आयकूंक आनी तांकां घरचेचो सांगात आनी जिविताचो आदार दिवंक आमकां ताचे भाशेन लांब रुवन कालीज फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगल्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक
Soumya Karutko Krista Karutko Krista Karutko Soumya Karutko Soumya Karutko. Moima Deva Kusorgi Moima Deva Kusorgi Moima Deva Ani Shanti Taja Isha Samsari Moima Deva Kusorgi Moima Deva Sorvesvara Deva Sorgi Charaya Moima Deva Kusorgi Moima Deva Sorvovida Deva Papa Deva Papa Moima Deva Kusorgi Moima Deva Amituka Namaskar Buddha Amituka Divasa Tujatur Voibhava Basot Amituka Vakanta Soumya Jesu Krista Bapacha Eklat Buddha Soumya Deva Deva Devachi Shri Shri Tu Sosarache Pakatai Amshi Kaglutko Tu Bapacha Usya Gosla Amshi Magni Aikunke Kita Povit Agnya Sangati Surgi Moiman Deva Deva Bapachi Moimi Deva Surgi Moiman Deva Jesu Krista Eklos Tu Povit Surgi Moiman Deva Eklos Tu Ishvor Eklos Tu Potmeshvor Moiman Deva Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रुचनार आनी दोनी तुजी असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजी भोक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक मलकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जोळट्या आगट्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगलीं गोरविश्ट मनशां आनी कोठे करतात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं ताचें मूळ आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती करतेल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या पोरजोळटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली देवाचें उतोरें देवाच्या उतराक आमचो जाबाप
मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो. जबाब: मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव, तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टोणटोणीत वाखाणी कर. आमचो जबाब: मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो. दर्या तोर उपोट बोरला, दर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवांनी, तांचोय आवाज आयकून दी. नदीच्यो ताळयो पेटून पर्वत आड्डू संतोसान. आमचो जबाब: मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो. सर्वेस्पोर पोळे आयलो आख्खे प्रितुमेची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस्त पोरजांची न्याय नितीन जातली जोडटी. आमचो जबाब: मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो. भागिवोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तर तुमी जाणोच. तुमचे मोदें आमी आसल्याव तेन्ना आमी बेकार नासल्याव. न्हय म्हूण कोणाचे कडेच फुक्यात जेवंक ना. पूण तुमकां आमी बेकार नासल्याव. न्हय म्हूण कोणाच कडेन फुक्या जेवंक ना. पूण तुमकां कोणाच आमी जोड जावंकूय ना. कोश्ट करून आमी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सोडटें नासलें म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्याव तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेमोसो कोणाक वावर करचें कशी ना, तर ताणें जिवचेंय न्हय. तुमचे मोदें थोडीं जाणां बेकार भोंवता आनी सोगले घुसलोटांत म्हूण आमी आयकल्या. तसल्यांक आपले हातीन गोपीचे वावर करून पोट भर म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्त ताचे नांवान आमी हुक्म घालता आनी ताचे लागीं प्रार्थून मागता. देवाचें उतर हें उद्गार. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. घोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy, Sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तें कांय बऱ्या फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयलोलें अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी घडोवंक लागचे सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हणलें,
तुमकां कोणें फटयना जावच्याक सुत्रायेन रावात. तो जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतले. हांगाथंय व्हडली भुंयकांप जातली, वोशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बोणकोणींत घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटच कसलो परतीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मीत तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एकाय केंसांचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वागणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 33वो आयतार आनी आयच्या दिसाक विश्व गरिबांचो, देगेक सांपडलेल्यांचो, कोण नासलेल्यांचो भोव करून कोणाक आमी पडयना तसले, कोण पडयना तसल्या मनशांचो आज आमी उगडास करता. आनी आयच्या दिसाक ह्या मनशांचो उगडास करतना आमच्या मनान गरिबांचो हुस्को आसचो हें पवित्र सभा आमकां उलो मारता. आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत तांचो हुस्को धरून आमचें जिवीत सारूंक आनी निमाणे दिसाक सगलें एका दिसाक स्वर्गा राज्यांत आमी भितर सरतले तेन्ना आमी उदीक आमच्या वावरा उदेशी, बऱ्या करण्या उदेशी, कोश्टा उदेशी आनी गरिबांचे सेवे उदेशी ह्या स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक आमकां कृपा मेळोवंक पवित्र सभा उलो मारता. भयणीनो, असलें करता आसतना एक घडणेचो उगडास येता. एक पोंगोड एका फिरगोजेन जमा जालो आनी तांणी निर्णय घेतलो, आमी एका उंच दोंगराचेर 4 दीस लागतात चलूंक, थंयसर आमी वेतले. कित्याक थंयसर एक फुरीस आसा आनी त्या फुरसा लागीं जायत्यो मिलाग्री जातात. जो कोण त्या फुरसाक हात लायता तो बरो जाता. जो कोण निराशी आसा ताका बरेपण येता. असलें आसतना आमी आमचे फिरगोजेंतान चलून थंयसर वेतेली. आमी जाणा आतांची सुविधा आसा, आमचे सगळें बस आसा, मोटरां आसात, मोटरसायकली आसात. आमकां दिसता थंय आमी तशीं वचूंक जातात. पूण त्या दोंगरार वाट नासली म्हणटच सगल्यांनी चलून वचूंक जाय आसलें. आनी अशें करता आसतना ती चलूंक लागली. एका दिसाची वाट तांणी काडली. रात दारीर पडलो तेन्नाच तांणी चिंतलें, एका पोंगडान अशी भासाभास केली. ताणें म्हणलें त्या पोंगडाच्या अर्द्या वाट्यान म्हणलें, आमचे लागीं आनीक जायना, आमचे पांय दुखूंक लागले, आमची दोंपरां घोटनात, आमकां सगळें बेंड दुखता, आमकां ताल लागता वाटेर. पुरो आमी केलां तें, देव सजमतलो आनी अर्दे वाटेकतान आमी आज फाल्यां सकाळीं घरा वेता. अशें म्हणून तांणी आपल्या वडिलाक सांगलें आनी तीं घरा परतलीं. आतां अर्दो जोमो आपूण परतून चलोंक लागलो आनी हे वेळार ती नेटान चलून दोंगराचे उर्दे वाटेक ती पावली. आनी थंयसर बरे भाशेन कोणें तरी त्या दोंगराच्या रानांत भितर बरी साफ करून जागो दवरलेलो. जायतीं फळां थंयसर लायलेलीं, फळांचीं झाडां म्हणटच पेर आसली, आंबे आसले, काजू आसले. आनी तो बाबा भयण आब्रील मायाचो म्हयनो म्हणटच फळां जाल्लीं जायतीं. तो लोक थंयसर पावलो तेन्ना तांकां भूक लागली
आनी ह्या अर्द्या पंगडान म्हणलें काय बरी स्वाद वयता हांगा सोकला काय बरी आमकां दिश्टी पडटा, हांगासर झऱ्यो आसात, म्हणटच हांगाच आमी बसुया, आमचें जेवण आमी खावया आनी आमी विसव घेवया. आनी ताणें म्हणलें आमचें सगळेंच आंग दुखता, आमकां बरें दिसना, आमी आनीक वयर पावची ना तेंगशेर, म्हणटच हांगासतान आमची यात्रा आमी सोंपोवया. ह्या अर्द्या पंगडान म्हणलेलें तशें थोडे तांतले म्हणलें ना आमी वयर वयतले. आनी अशें म्हणून तांचे मदें तांचे दोन ग्रूप जाले. ह्या अर्द्या ग्रुपान चिंतलें आमी हांगाच रावतलीं आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. अर्द्या ग्रुपाचो अर्दो जाल्लो तांणी चिंतलें आमी देवाच्या आदारान मागण्या उद्देशी आमी तेंगशेर पावुया. आनी भाऊ भयणीनो आनीक 2 दीस तीं चलत गेलीं आनी शेवटाक त्या फुर्साची ती पावली. सगल्यांनी वचून पयली दिमी घातली, मागणें केलें आनी फुर्साक हात लायलो. तांच्या जिवितान एक खुशालकाय भितर सरली. जी कोण निराशा आसली ती खुशाल जाली, जी कोण पिडेंत आसली, आंग दुखवताले, आंग उसळडलें, जांकां भेंड दुखताले, जांचे पांय दुखताले, सगळे बरे जाले. आनी ती चिंतूंक पडली कित्याक जाय ते भाशेन हो अकस्मात येदो व्हडलो आमकां मिलाग्रीचो खुरीस कसो जालो काय. कित्याक ताणें आपल्या जिवितान जें कितें निर्णय केल्लें तें मागण्या उद्देशी आनी आपल्या जिवितान अडचण्यांक फुडो करून अदीक देवाचेर पातयेवन बाबार्थान आनी भरोशान त्या खुर्साची ती पावली. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां असलेंच कितें आमकां शिकयता. पयलें वाचप मालकियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. मालकियस प्रवाद्याचें पुस्तक आमी नवो करार आमचें सगळें आसा, थंयसर पळयल्यार निमाणें पुस्तक तें, पूण निमाणें तें बरोवंक ना भावा भयणीनो, गुडेक तें घालता आसतना निमाणें पडलां आसतलें. आतां इस्रायल पोरसाक गुलामाक सुटकेन तीं परतून आपल्या शारांत तीं आयलेलीं, इस्रायलाक परतीं आयलीं आनी आपल्या गांवांत तीं आयलीं तेन्ना ताणें पडलें आपलें शेत, आपली भाटां सगळीं पाड जाल्लीं. तांचें जिवीत गरीब लोक तीं आसलीं, पूण तो दुर्दैवी जिवीत तांचें जालें. कित्याक तीं आतां शेतान कांय उत्पन्न करूंक तांचे लागीं जायनासलें, जोत कोसूंक तांचे लागीं पयशे नासले, जोत कोसूंक जनवरां नासलीं, हें सगळें घेवंक तांकां गरज आसली. इतलेंच न्हय, तांचे वडील आसले ते बेमर्यादेचें जिवीत जियेताले. देव मंदिरांत फावो तसली भक्ती तांची जेरुजालेच्या देव मंदिरांत जायनासली. आपल्याक जाय तशें ग्रेस्त गरिबांक पिलताले आनी खोटेपणान ते सगळें चलयताले. ग्रेस लोक आसा तो गरिबांक पिडून तांचो वावर करून तांकां अर्दो पागार ते दिताले. असले वेळार ही पोरसां देवाक शिंता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा तुवें आमकां सांडली काय, आमचे तुवें विसर घालो काय, आमकां तुवें बासायलोले त्यो वस्तू तूं विसरलो काय, अशें ती देवाचेर विलापतात आनी देवाक उलासतात. आनी असले वेळार बाबा भयणीनो, मालकियस प्रवादी तांकां बुजवण दिता आनी तो म्हणटा सर्वेस्पराचो दीस येवचो जालो, म्हणटच तुमी खुशाल जायात आनी विस्वाशी रावात. जोलट्या आगट्या परी एक दीस लागीं पावता, तो सर्वेस्पराचो दीस. गोरविश्ट मनशां आनी खोटें करतात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं. तांचे मूड आनी ताड दोरी नासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो, कित्याक तीं वायट करीत आसात. आनी हो सर्वेस्पराचो दीस येता तेन्ना तांकां सगल्या वायटव्या तांच्या ह्या कर्तुबांक तो तांकां शिकोवन दितलो, तांकां फावो ती तो पनिशमेंट दितलो. आनी भाऊ भयण, असलें आसतना तो तांकां म्हणटा, जी कोण डुमारो सोंसतात, जी कोण कोश्टवतात, जी कोण त्रास भोगतात, तांकां म्हणटा म्हजी भोक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या पोरजोळटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी तुमकां आसतली. आनी हेच बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हो येवचो आसलो, तो सर्वेस्पराचो किरीत भाशेन पूत हें थावें करता. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येता तेन्ना सगल्यांक बाबा भयणीनो एक नवो जीव उत्पन्न जाता. जेजू आमचे खातीर मरता, जेजू पुनर्जिवन जाता आनी आपूण परतून येतलो म्हूण आमकां भासायता. हें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता.
तीन वस्तू जेसू भासायता बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत. पयली वस्त जेसू म्हणटा हांव परतून येतलो, हांव आतां मेला, म्हज्या बापाशी हांव पुनर्जिवंत जावन परतून वेता. पूण पुनर्जिवंतपणाचे हें म्हजें भाग तुमकां सगल्यांक भेटूंक हांव परतून येतलो. तेन्ना येतलो तेन्ना आनीक दोन वस्तू जातल्यो. हें तुमचें जेरुजालेमचें देव मंदीर मोडोन वेतलें, तें निसणटण फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. आनी खरेंच भाव भयणीनो, जेजू मेल्या उपरांत लुकाचें शुभ वर्तमान हें बरोवन दवरता, रिकॉर्ड करता. 40 वर्सां उपरांत जेरुजालेमचें देव मंदीर भाव भयणीनो कोसळोन आनी मोडोन वेता. म्हणटकूच जें कितें जेजून बाकीत केल्लें तें दुसरी वस्त जाता. तिसरी वस्त जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसारांत जियेतात ती मागण्या आनी दडवडे उद्देशी, देवाचे भक्ती उद्देशी, देवाच्या उतरा उद्देशी अदीक धिरादीक गोवाय कशे तुमी जायात. दिसपटी मिसाचे भेटेंतल्यान जो तुमकां क्रिस्त प्रसाद मेवता ताचे वरवीं तुमी घोटाय घेयात, कित्याक निमाणो दीस येवचो जालो. आनी त्या वेळार निमाण्या दिसाक अश्यो घडण्यो घडटल्यो, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतलें. हांगा तुवें व्हडली भुंयकांप जातली, वशाची पिडा येतली. ऑलरेडी आयली बाबा भयणीनो, आमचे मदें कोवीड आमी म्हणटा वशाच्यो पिडा येवंक सुरू जाल्यो. बूक पडटली, आमी जाणो जायते देशांनी आफ्रिकाच्या बूक आसा. अंतराळार भिरांकूर घडण्यो घडटल्यो, आमी जाणा मिसायल्स हे दिसांनी न्युक्लियर वॉर जावपाची भिरांत आसा. आनी व्हडल्यो खुणां तुमकां दिसती पडटल्यो. जेसू जें भासायता आपूण येवचे न्हू आदी ह्यो सगल्यो वस्तू जातल्यो. आनी तो म्हणटा तुमी स्वताचे गोवाय जावचे, स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां बरो सोयेग. म्हणटकूच म्हज्या नांवान तुमी गोवाय जायात दुसऱ्यांक. त्या वेळार तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मीत तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली. म्हणटच म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमी तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याचो एक केंस लेगून बाबा भयणीनो नास जावचो ना. जेसू आमकां बरवंसो दिता. म्हणटच तुमचे तिराये उद्देशी तुमचें जिवीत तुमी सांबाळटा. जो कोण तीर रावता आपल्या भावार्थाक, जो कोण अखंड भावार्थ घेवन जेजूचेर पात येवन रावता ताका कोणूच आलोवंक शकचो ना. म्हणटच तुमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना, तुमच्या जिवितांत त्रास येता तेन्ना, तुमच्या जिवितांत आटेबीट येता तेन्ना तीर आनी गोठ रावता. आनी हेंच भाग्यून पावलो म्हणटा आपल्या ह्या दुसऱ्या वाचपान तेसलोनिकारांक बरोवन, आमचे मदें कोण वावर कोची कुशिना ताणें जेवचें न्हय. म्हणटच आमची सोडवण जोडूंक आमी पयले सुवातेर कोश्टाक फुडो करूंक गरज. आमची सोडवण जोडूंक आटे बिटे आमी सोंसूंक गरज. आमची सोडवण जोडूंक आमी दुसऱ्यांचो हुस्को आनी सेवा चाकरी करूंक गरज. आमची सोडवण जोडूंक आमी पातकाचेर आड झुजूंक गरज. हें आमी करतले जाल्यार बाबा भयणीनो पयले सुवातेर आमी जेजूचेर पात येवंक गरज. जेजू येतलो हें आमी बरवंसो धरूंक गरज. तो येतलो आमकां सगल्यांक सोडवण दिवंक. बाबा भयणी, आयज तुजो आनी म्हजो जबाब कितें? संवसारांत आमी जियेता तेन्ना बरें आनी वायट आमकां आसा. ह्या बऱ्याचेर आमी लक्ष घालुया आनी वायटाचेर आमी झुजुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमच्या समाजान आमी जियेतना जायत्यो अडचण्यो, जायते तरेचे मनीस आमकां आडगां नाडगां करून बुलयतले. आपले नाडबुदीन आमकां बाबा भयणीनो देवा सुशिल्ले पयस आमकां व्हरतले. आमी आमच्या जिवितान असले नाडबुदींक बाबा भयणीनो फुडो करतना आमचो भावार्थ अखंड दवरुया. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, जी कोण आमची बाबा भयणां कोश्टवतात, आपल्या भावार्थान ती गोट ना, तांचो भावार्थ अदीक आमी गोट करुया. चवथे सुवातेर आयज विश्व गरिबांचो दीस आमी पाळटाव. असल्या रस्त्याचे देगेर आसलेल्या आमच्या बाबा भयणांचो उगडास आमी करुया. कितेंय ना फूल ना पाकडें आमचें सगळें घडटा, आमकां उणें करून तांकां दिवया. क्रिस्मसाचो सिजन येता बाबा भयणीनो. असल्या वेळार तांकां आमची मजत करूंक आमी फुडें सरुया. जायती आमची बाबा भयणां आपल्या घरांत बाबा भयणीनो क्रिस्मस जायते बाबडी सेलेब्रेशन करूंक तांचे कडेन तांक ना. आमी तांकां फूल ना पाकडी दिवया. इतलेंच न्हय, आमकां उणें करुया. आमचे लागीं सुबेज आसा म्हण दिवचें न्हय.
पूण आमकां उणें करून तांकां दिवंक आमी वावरया. आमची भावा भयणां जी कोण रस्त्यांचेर आसात ह्या दिसांनी जायते भावा भयणी थोंडाय पडटा, तांकां एक बेडशीट, तांकां एक वस्त, आमची ड्रेस आसात, बरें ड्रेस आसा तें व्हरून दिवया. भिकारी आमी म्हणटा तांकां. पूण बाबा भयणो, ते रस्त्याचे देगेक आसलेलीं मनशां, तांचे कडेन तांक ना जाल्यार आमी तांकां पावुया. जायते फावटी तीं गरीब आसात, तीं आपलो तांचो फायदो काडूंक जायतो लोक सोरो व्हरोन दिता, पयशे दितात तांकां. ह्या सोऱ्याचेर तीं आपलें जिवीत निसणटणाक पावयतात. असल्या मनशांक जाता जाल्यार आमी मजत करुया, असल्या मनशांचो हुस्को धरुया. गरिबां सवें देव रावता. गरिबान जेन्ना म्हज्या भावाक हांव आदार करता तेन्ना हांव देवाकूच मजत करता म्हूण समजुया. आयच्या दिसाक निमाणे दिसांनी आमी तयार जातले हांव तेन्ना आमकां सगल्यांक एका दिसाक देव सोडवून फावो करतलो. आमकां सगल्यांक पुनर्जिवन जाल्लो जेजू परतून येता तेन्ना मजुरी दितलो, जरी तर आमी भावार्थान तीर रावंक जाल्यार. आमी दुसऱ्यांची सेवा करता हांव तेन्ना आमी उदीक आनी उदीक आमच्या भावार्थान दुसऱ्यांक गोवाय जातालीं. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरीतान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून चलो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या उसव्याक बसला, तुयतान जिवेन मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचे बगसुनी, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. ही जेजून दिल्ली शिकवण काळजान बाळगून धरून ह्या वेळार आमची थोडी मागणी बापाक आतां विस्वासान आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक तिच्या पयण्यांत सांगात दिवंक आनी आपली भावार्थाची यात्रा तिरायेन चलूंक तांकां मार्गदर्शन उर्बा आनी फाटबोल फावो करूंक देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्या पासत. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो आदाव पोले नासतना पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी अदीक करून दिन दुबल्याचो उलो करूंक गरजेच्या उपाय घेवंक तांची मनान उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. गरिबा आनी गरजेक सांपडलेल्या पासत. आमची गरीब आनी गरजेवंत भावा भयणां सासणाच्या जिविताचे वाटेर आमचे सांगाती चलतले यात्रेचे वांगडी म्हूण वळखूंक तांकां मानान लेखूंक आनी ताचे सवे मोग मोयपासाचे संबंद सांबाळून ताच्या गरजान आकांताक पावोवंक आमचे मोतींत घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी सोमेस्ता पासत मागुया. आमा सोमेस्तांनी सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक बोरवांच्यान उतरेकूंक रावतना सर्व संकोश्टां आनी
आव्हानांमध्ये भावार्थाची आनी बरेपणाचे तिरायेन फुडें पावलां मारूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा आमकां दवरुया. भोव मोगाळ बापा, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो ह्या तुज्या सासणीक मोगान तूं आमची जोटून घेताय आनी वाट चुकलेल्यांक बऱ्या मार्गार परत हाडटाय. तुज्या पुता जेजूच्या दोबाजी केण्यांक ओंत्रेकतना ताणें दाखयल्ल्या जिविताच्या मार्गावेल्यान तिरायेन पावलां मारूंक आमकां वाट दाखय आनी आदार दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोनी वेळार गीत घेवया. C21 पेज नंबर 37. C21. कितें घालता इतें आपुया, कितें घालता इतें घालसी, यादीक बाबाच्या हातांत कितें वेदी दवरता, म्हजो आत्मा आनी तूं म्हजें गाडी विरावया. म्हज्या बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर आनंद घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोफी आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काळयेन सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेसूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरोवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजांत आमी स्तुती गायता. Taka
स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसुने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गोड टुहुया सोम्याची तू आमी यो उडो खाता आनी एका जितले पियेता तितलेच फावटी तूं वैभवान सोड आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तां चेंपूर जोडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चोपूती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांन सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हाका पावना तुका एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन सोम्या जेजू ये आमच्या दारांत रावूं ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं ये बाबा कडसून देवून आयलो आमचे मोग मुनिसालो सासनाक तुझे येवजण जालें आमचे मोदे बिडार करचे बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मुनीस जालो सासनाक तुझे येवजण जालें आमचे मोदे बिरा करचे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं ये मनशा सोयबाका तो जालो आमची पाकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय मनशा सोयबांका तो जालो साकरा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पाकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं ये उबी रावया प्रार्थुया
प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. अशें बसूया. देवाचे कृपेन काजार जाता. रेनाल्डो विलानोवा लूड दिस पिरिस लोबो, पूत एगस आलेशो पिरिस लोबो आनी उर्सुला फातिमा लोबो रावता कालांगूट. हो लग्न जाता नाओमी देसिरी डिकॉस्टा, दू स्टॅनली कॅनट डिकॉस्टा आनी मारिया एस डिकॉस्टा रावता चिकालीम. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता. फ्रांसिस्को वेलिंग्टन वाज, पूत जुझे आग्नेलो वाज आनी एलेमिना आल्मेदा रावता चिकालीम. हो लग्न जाता स्विझल फेर्नांडीस, दू मिलाग्रीस फेर्नांडीस आनी सिंथिया फेर्नांडीस रावता सांवड्डे. ही तांची तिसरी चीट. हांचे मदें कसली आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. सुमानाच्यो कार्यावळी कळोवन तुमकां गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जालां 23,209.07 रुपया. कॉपेलांत 1,080.05, सगळे मेळून 24,379.02 रुपया. येता त्या आयताराक 3 मिसां मांडावळ करूंक. पयल्या मिसाक 6:30 वरांचेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली. दुसरे मीस 8 वरांचेर सेंट फ्रांसीस दे असिसी समुदाय इग्रेशा. तिसरे मीस दोतोनीच्या भुरग्यांक मिसा उपरांत दोतोन. आयच्या दिसाक दोतोनीच्या भुरग्यांचो चिल्ड्रन्स डे आमी करतले. म्हणटच दोतोन तांकां किरीत भाशेन मीस जाल्या उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रम आसतलो. सगळ्या भुरग्यांनी रावचें आनी त्या कार्यक्रमांत भाग घेवचो म्हूण आमी मागता. पवित्र संस्काराची बोसवण सदांची परी बुधवार आनी शुक्रार 7 ते 8 वाजता आमचे इगर्जेन जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा दिसाक आमचे फिरगोजेन इंग्लीश भाशेन 6 वाजता आनी कॉपेलांत 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. आमची माडी किरीत भाशेन बागयोन फ्रांसीस सावेराची नोवेना सुरू जातात. म्हणटच आमच्या इगोर्जेन माडी जातली. सान फ्रांसीस सावेराची माडी नोव्हेंबराचे 23 तारखेर सकाळचे मिसाक. उपरांत 24 तारखेतान नोवेना सुरू जातात ते 5:30 वरांचेर आनी उपरांत मीस 5:45 वरांचेर मिसाक शर्माव आनी उपरांत साल्व. बाबा ह्या वर्साक व्हडल्या गोंयांकूय मिसां जातात. म्हणटच थंयसर मांडावळ मातशे दुसरे भाशेन. जी कोण फिरगोज्यो सान फ्रांसीस सावेराच्या नांवान आसात तांकां ताणें किरीत भाशेन एक मीस दिलां. आनी हे मीस 10:30 वाजता सोद्दां जे कोण फिरगोज्यो आसा सान फ्रांसीस जावं आमच्या गांवांत जावं वेर्लेच्या गांवांत जावं हेर सुवातांनी हार्बरच्या ह्या सगळ्या सुवातांनी जे फिरगोज्यो आसात तांकां किरीत भाशेन मिसां आसात. आमचे फिरगोजेक मीस पडलां तें 29 तारखेर 29 नोव्हेंबर 10:30 वाजता. तुमकां वचूंक ट्रान्सपोर्ट आसतलो. कोणाक तर वचपाक जाय ताणें आपलीं नांवां दामिया रॉड्रिगीस हाचे लागीं 25 तारखेक पर्यंत दिवचें म्हूण मागता. तशेंच मुर्मुगांव वाराड्याचें पयलेच नोवेनाक मीस आसा. हें मीस जातलें 9:30 वाजता आमच्या मुर्मुगांव वाराड्याक 9:30 वाजता. कोणाक तर वचूंक जाय ताणें आपलो बंदोबस्त करून वचचें म्हूण आमी मागता. आमचे फिरगोजेन सदांचे परी आमी जाणां भाव भयणी आमचे समुदायाचे सेक्टर लिडर तुमचेशी येतले कलेक्शन करूंक. कसलें कलेक्शन? आमी जो देस्पेस करता जावं ते प्रेगादुराक जो प्रिचींग करूंक येतात नोवेनाचेर वांडावळ करतात तें कलेक्शन करतले. तांकां तुमी सयेक दिवचो म्हूण ती मागतात. आमचे समुदायाच्यो जमाती हे परी जातल्यो 13 तारखेर नोव्हेंबराचे आयच्या दिसाक सेंट विन्संट पालुटी रेजिना मंदी जुझे डिसोजा हाच्या घरांत 6 वाजता. आयच्याच दिसाक सेंट बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस फिलीप आनी सुसान हांच्या घरांत 5 वाजता. 15 तारखेर सेंट गॅब्रिएल वॉटर टँक आल्तो चिकाली हेनरी फेर्नांडीस हाच्या घरांत 6 वाजता. 20 तारखेर सेंट एन समुदाय माटवें दाबोलीम पावलो गामा हाच्या घरांत 7 वाजता. 5 तारखेर डिसेंबराच्या ऑलिडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आग्नेल तेलीस हाच्या घरांत 6:30 वाजता. 13 तारखेर डिसेंबराची मारिया इमाकुलाद समुदाय रेजिना मंदी नामिशा पिंटो हाच्या घरांत 7 वाजता.
15 तारखे नोव्हेंबराची होली फॅमिली समुदाय नाकेली जॉनी डिकॉस्टा हाच्या घरांत 7 वाजता. वेदी सेवकांची जमात सोनवारा दिसा 5 वाजता जातली. आमी सगळ्या जाणी वेदी सेवकांचो दीस गेल्या त्या आयताराक आमी पाळलो आनी जाणें आमकां डोनेशन दिलें जावं जायते वस्तूंनी तांकां भुरग्यांक तांणी दिली खावपाच्यो हे दुसरे वस्तू तांकां आमी काडजंतान देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ भयणीनो चूत राय आजतान आमी आमचे फिरगोजेन आमचे कोमदाद दे चिकाली हांचे पासत मागूंक सुरू करता. कित्याक कारण आसा. 4 वर्सां जालीं आमचो जोड आजून ताणें दिवंक ना. सुमार 18 लाख आमचो जोड तांचे कडेन आसा. आयज दिता फाल्यां दिता परवां दिता तांकां आमी चीट केली तरी पोत्यान आमचो जोड आमकां मेळोना. कित्याक मेळोना कारण ते जाणात आनी तातूंत आसलेली कमिटी जाणा. हांगा बूक गेला बजेट करूंक जाय उपरांत येतले उपरांत दुसऱ्यांक दितले अशें ते आमकां सांगतात. आसतना आमी तांचे बूद देवान उदीक आनी उदीक उजवाडो म्हूण आमी तांचे पासत मागुया. हे फिरगोजेचो भावा भयणीनो जावन आसा अधिकार तांणी दिवचो. कित्याक हो वांटो फिरगोजेक पडटा जाल्यार तो कोणें तरी दवरला बऱ्या कामाक आनी जेन्ना आमी दिना तेन्ना जायते वस्तू फिरगोजेच्यो आमी करूंक पावना. असल्या मनशांक देवान बूद दिवची आनी आमचें कितें आसा तें ताणें दिवचें म्हूण आमी खिरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. तांचे जाणवाय वाडोय तांची बूद उदीक आनी उदीक हे वस्तूंनी तांणी उक्ती धरून आमचो वांटो आसा तो तांणी दिवंक. ते बेश्टेच पयशे न्हय बाबा 1 वा 2 रुपया पूण 18 लाख ताणें खिरीत भाशेन आमचो जोड आसा तो आमकां दिवं म्हूण आजतान ह्या सुमानान येता त्या सुमानान तांचे पासत आमी मागतले. तुमी आमचे बरोबर ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो आनी हे आमच्या कोमदादीच्या सगळ्या मेंबरां पासत मागचे. भोव करून जी कमिटी आसा आनी दुसरे वांगडे आसात तांचे पासत तुमी मागचे म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया F21 पेज नंबर 95 F21. Aitolia utracia uzbara संसारात आमी सुखसाय जिविताच्या उद्या पोसना संसारात आमी सुखसाय एका मोगान आमी पावता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या such a